तूर प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश हांवें दक्षता संचालनालयाक दिल्यात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. तूर कुसोवन उडोवपाच्या प्रकरणात 6 जाण घुस्पल्यात. तशेंच साकर इबाडून उडोवपाक कारणीभूत थारिल्ल्यांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. IIT प्रकल्पाची शीम निश्चित करपाक आयिल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्यो रस्ता सांगेचे लोकांनी सोमारा दीस आडावन धरलो. आमकां IIT नाका हो प्रकल्प दुसरे कडेन व्हरचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. IITचो कॅम्पस सांग्यार जावपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्ली आसली तरी थळाव्या लोकांचो विरोध कायम आसा. लोकांच्या विरोधाक लागून IITचो मार्ग सोंपना, मात दिसान दीस तो खर जायत आसा. रगत सांडले तरी IIT जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी आयतारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत शेतकारांनी दिल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पणजेच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट धक्क्यार नुस्तेमारी ट्रॉलराचें सोमारा उक्तावण केलें. हर्षद धोंड हांच्या मालकीच्या नव्यान बांदिल्ल्या एडव्हान्स फिशिंग ट्रॉलराचें उक्तावण करपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. अशा नुस्तेमारी तंत्रगिन्यानाचो वापर करून चडांत चड लोकांनी ह्या वेवसायाक येवपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्र्यान मांडलें. नव्या ट्रॉलरींत सगळेंच हायड्रॉलिक सिस्टमाचेर आदारीत आसा. ह्या ट्रॉलरींत सुमार 3035 टन नुस्तें हाडपाक मेळटा. तशेंच आयजची कॅपॅसिटी 40 ते 45 टन इतली आसा अशी म्हायती ह्या नव्या ट्रॉलराचो धनी हर्षद धोंड हांणी दिली. आयतारा बेतूल खानागिनी दर्याकडेन बसून केपेच्या आमदार पळोवणी केली. 8 किलोमीटर सॉयल इरोजन जावन एक पोरणे बांदकाम सकयल देंवपाक लागला. हाचेर उपाय काडपा खातीर येता त्या बेरेस्तारा सॉयल इरोजन जाल्ल्या सुवातेर वचून परत पळोवणी करतले आनी हाचेर उपाय काडटले अशें उतर केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिला. तशेंच कांय बेकायदेशीर कामां केपें मतदारसंघात चालू आसात. ती कामां भायले येवन गोंयकारांच्या नांवान चलयतात, पूण सरकारान हाचो हक्क फकत मूळ गोंयकारांक दिवचो असो उलो एल्टन डिकॉस्टान केला. जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क हे केंद्र सरकाराचे कार्यावळी खाला गोंयांत आयिल्ल्या देशांच्या प्रतिनिधी मंडळाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान येवकार दिलो. सोमारा ऑस्ट्रिया, रोमानिया, कोस्टारिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आनी ग्रीसाचे प्रतिनिधी मंडळ सोमारा गोंया आयले. ह्या देशाचे प्रतिनिधी 3 दीस गोंय भोंवडी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्सां निमतान जगभरांतल्या 75 देशांचे प्रतिनिधी भारतांत येतले.
एमिनेन्स कार्डिनल फिलिप नेरी फेरियो पयलेच खेपेक रोमांतल्यान कार्डिनल म्हणून गोंयांत पावलो. ताका विमानतळार आमदार कार्लोस फरेरा, एलेक्स सिक्वेरा आनी आंतोन वाज हांणी येवकार दिलो. तशेंच विकार जनरल फादर जोसे रेमेडियो आनी पाद्रीन कार्डिनलाक येवकार दिवपाक गोंय विमानतळाचेर हाजीर आशिल्ले. सोनाली फोगट प्रकरणाचो तपास सीबीआय कडेन दिवचो अशें पत्र हांव केंद्रीय गृह मंत्रालयाक बरयतलो. गोंय पुलिसांचो तपास पुराय जायत आयला. गोंयचे पुलीस बरो तपास करतात, पूण लोकांची मागणी विचारांत घेवन हें प्रकरण सीबीआय कडेन दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. देशांत जे मतदारसंघ भाजपा कडेन नात ते मतदारसंघ जिखपा खातीर रणनिती थारावपाची जापसालदारकी भाजपान केंद्रीय मंत्री तशेंच मुखेल फुडाऱ्यां कडेन सोपयल्या. दक्षिण गोंयची जापसालदारकी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हांचे कडेन सोपयल्या. हाका लागून रणनिती थारावपाचे मुखेल सूत्रधार तेच आसतले अशी म्हायती भाजपाच्या गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या. मंत्री, आमदार तशेंच कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात रावन ते मतदारसंघाची म्हायती घेतले. शेनवारा लेगीत तांणी दक्षिण गोंया विशीं राजकीय स्थिती समजून घेतली अशें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. अबकारी परवान्याक लागून चालू आशिल्ली वादग्रस्त सीबी 16ची केस 13 ऑक्टोबर मेरेन तहकूब केल्या अशी म्हायती ह्या दोगात आयरिश रॉड्रिग्सान दिली. तशेंच चवकशे दरम्यान मुखार आयिल्ल्यो गजाली पळयत जाल्यार ह्या रेस्टॉरंटाचो परवानो तात्पुरतो स्थगिती दवरचे परस परवानो रद्द करचो अशी मागणी आयरिशान ह्या वेळार केल्या. उमेश हरिजन खून प्रकरणात मुरगांव पुलिशेन 3 जाणांक अटक केल्यात. ह्या 3 जाणांक बेळगांवच्या बागलकोट वाठारांतल्यान अटक केल्यात. खुनाचे घडणुके उपरांत तांणी पळ काडिल्लो तांकां बागलकोटाच्यान धरून गोंयां हाडल्यात.
मुरगांव पालिके मुखार आशिल्ले फुटपाथ हडप करून फुलांची वनस्पती विकपी नागरिकांक त्रास सोंसचे पडटा. पूण पालिकेन विक्रेत्या कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान ताणें आपलें दुकान कायमचें उबारलां. फाटले 4-5 म्हयने एका बिगर गोमंतकी फुलपात्र विक्रेत्यान मदीं फुटपाथांचेर आपलो वेवसाय सुरू करून पालिके मुखार आशिल्ली सुवात हडपल्या. ताका विचारपाक कोणूच नाशिल्ल्यान ताचो वेवसाय दिसान दीस वाडत आसा. ह्या विक्रेत्या आड कारवाय करपाचें धाडस पालिकेन लेगीत ना. दुसरे वटेन पालिके कडल्यान कसलीच कारवाय करिनासतना बिगर गोमंतकीयांक मजत मेळटा. गोमंतकीय वेवसायिकांक तांचेर नाराजी उक्तायल्या. उल्लेख केल्ल्या फूल विक्रेत्यांक थंयच्यान काडून उडोवपाची मागणी थळाव्या नागरिकांनी केल्या. फाटल्या 3 दिसांत पावसाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान सरासरी पावसान इंचाचो शेंकडो हुपला. पेडणे केपें हांगा हाचे आदींच पावसान इंचाचो शेंकडो पुराय केला. मात आतां पावसान सरासरी इंचाचो शेंकडो हुपला. आतां मेरेन 2531.4 मिलीमीटर पावस जाला. हो पावस एकूण 100 इंच सुमार जाता. सरासरी परस 9% पावस उणो आसा. अंदू मॉन्सून उसरां पावलो. जुलयाचे सुरवेक पावसाचें प्रमाण उणें जालें. आतां सप्टेंबरान फाटल्या 4 दिसांत पावसाचें प्रमाण वाडलां. चवथी पयलीं 90 इंच पावस जाल्लो. 7 सप्टेंबरा उपरांत पावसाचें प्रमाण वाडलें आनी इंचाचो शेंकडो पुराय केलो. पेडणे म्हालांत सगळ्यांत चड 3205 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पेडणे उपरांत सांगे, केपें आनी काणकोण ह्या म्हालांनी चड पावस पडला. उण्या दाबाचो पट्टो दक्षिण ओडिशा सावन फुडें सरकून दक्षिण छत्तीसगड मेरेन पावला. वास्को शार वाठारांत वापराबगर उबी आशिल्लीं वाहनां काडपाचो परत यत्न करतले. हे खातीर वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान फुडाकार घेतला. तांणी वाहतूक पुलिसांक असल्या वाहनां आड कारवायेच्यो सुचोवण्यो केल्यात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन वास्को शार आनी हेर वाठारांत विविध सुवातांचेर रस्त्या कुशीक वा फुटपाथाचेर 2 चाकी, 4 चाकी आनी व्हडलीं वाहनां भंगार अवस्थेंत आसात. शारांत कांय सुवातांचेर असलीं वाहनां जागो आडोवन उबी आसात. असल्या वाहनांक लागून शारांत गर्देची अवस्था निर्माण जाल्या. हो विशय फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चर्चेंत आसा. असल्या वाहनांच्या धन्यांक सोदून काडून ती वाहनां काडपाचो यत्न ह्यान पयलीं यशस्वी जावंक ना. ताका लागून ह्या वाहनाच्या धन्याकूय कांयच पडून गेल्लें ना. कितल्याशाच वर्सां सावन वास्को शारांत भंगार अवस्थेंत आशिल्लीं वाहनां काडटले. विरोधकांक एकठांय हाडपा खातीर न्ही जाल्यार काँग्रेस घटमूट करपाक हो भारत जोडो यात्रा फाटलो हेतू आशिल्ल्याचे काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश सांगता. काँग्रेसीचे भारत जोडो यात्रेक 5 दीस पुराय जाले उपरांत दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जयराम रमेश उलयतालो. काँग्रेस घटमूट आसा ही काळाची गरज जावन आसा. हे इश्ट पक्षांनी समजून घेवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. भारत जोडो यात्रेक मेळपी प्रतिसाद पळोवन भाजपाच्या फुडाऱ्यांक धक्को बसलो आसतलो अशी टिकाय ताणें ह्या वेळार केली. दर्यादेगेर वाठारांत CCTV कॅमेरा जाय आनी शिवोले बाजारांत शौचालय तशेंच मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची मागणी शिवोलची आमदार दिलायला लोबोन सरकाराक केल्या.
दर्यावेळेवयल्या वाठारांनी गोंया भायले लोक बेकायदेशीर गजाली करता अशें मात मांद्रेचो आमदार शितारोलकारान उक्तायलें. म्हज्या मतदारसंघात खंय खंय घुळे वखदांचे वापर जाता असो दुबाव आसा अशा जाग्या विशीं आपणे पर्यटन मंत्र्याक कळीत केलां. तशेंच हालींच मोरजे दर्यावेळेर एक भायली गाडी रेवेंत शिरकली त्या विशीं लेगीत भासाभास जाल्ल्याचें जितान सांगलें. पेडणे पारसे वाठारांतल्या रस्त्याची सारकीच वायट परिस्थिती जाल्या. पारसे व्हायडोंगर वाठारांतल्या रस्त्याचेर व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडिल्लीं दिश्टी पडटा. पारसे पंचायतीन पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ते खातीर सरकारान ह्या प्रस्नाचो सुटावो बेगोबेग करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. नुस्तेकारां खातीर ज्यो येवजण्यो आसात त्यो फक्त कागदापुरत्योच मर्यादीत आसात असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन सरकाराचेर केलो. तेच प्रमाण नुस्तें लेगीत सवाय करपाक सरकार कसलोच यत्न करिना. नुस्तेमारी हो गोंयकारांचो नीज धंदो जावन आसा, तरी लेगीत आयज तो गोंयकारांच्या हाता भायर वचपाक लागला अशें मत विजयान नव्या ट्रॉलराच्या उक्तावणा वेळार मांडलो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दर्या देग वाठारांतल्या सगळ्या आमदारांची बसका घेतली. पर्यटन भवनात जाल्ले हे बसकेन सर्वकष दर्यावेळ वेवस्थापन धोरण तशेंच पर्यटकांचे सुरक्षे विशीं दर्या देग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा चर्चा केली. गोंयांत दर्जेदार पर्यटन व्हडा संख्येन येवचे हाचेरूय विचार विनिमय जालो. दर्यावेळाचेर पर्यटकांक सुरक्षा दिवपाक पुलीस आसात, पूण तांचो आंकडो कमी आसा. दर्या देगांचेर जावपी बेकायदा गजालींचेर उपाय काडपाक पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा रोखडीच बसका आपयतले अशें ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा ग्रेटर नोएडा हांगच्या इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट हांगा आयोजीत इंटरनॅशनल डेअरी फेडरेशन वर्ल्ड डेअरी समीट 2022चें उद्घाटन केलें. ह्या कार्यावळीत उलयतना भारत हो पुराय जगांतलो सगळ्यांत चड दुदाचो उत्पादन करपी देश आसा अशें म्हणीत देशाची तोखणाय केली.
सेगीत आनी घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून दिवचल आनी सांखळेच्यान व्हांवपी भाळवाट न्हंयची उदकाची पातळी वाडल्या। उदकाची पातळी जरी वाडिल्ली आसली तरी अजून परिस्थिती नियंत्रणा भितर आसा। मात हो उटंगाराचो पावस असो चालू उरलो जाल्यार उदक न्हंयची देख हुपतलो अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। फाटल्या 6 दिसांच्यान पावस पडतच आसा। पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या। वेळी मतदारसंघान आशिल्ली 10 स्थळां वळखून ती तिगोवन दवरपा खातीर वावर करपाक जाय अशें उतर सोमारा जाल्ल्या पर्यटन खात्याच्या बसके मुखार मांडिल्ल्याची म्हायती वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान दिली। तशेंच वेळीची पर्यटना विशींच्यो साबार येवजण्यो कश्यो लागू करूं येता आनी पर्यटक वेळीत कशे येवं येता ह्या विशीं चर्चा केल्ल्याचें सिल्वान सांगलें। धुळेर डांगे कॉलनीत 3 जाण फाटले कांय दीस सावन गाडयांचे पेट्रोल, गाडयांचे पार्ट्स आनी सायकली चोरी करताले। तळाव्यांनी ओमकार च्यारी ह्या चोराक रंगे हात धरलो। मात ताचे 2 जाण वांगडी कृष्णजीत नायक आनी योगेश मावलेकार थंयच्यान पळून गेले। हे 3 जाण भुरगे रावपी वेळसांव वाळपयचे केटरिंग ऑर्डरीचें काम करता आनी चोरी करता अशें स्पश्टीकरण ओमकार च्यारीन चोरी करतना सांपडल्या उपरांत केलें।